म्हजें नांव एलेक्सी फेर्नांदीस, हांव शिवसेना साऊथ गोवाचो अध्यक्ष आसा. काल जागोर हे काँग्रेसीन करप्शनाचे विरोध एक रॅली काडिल्ली. हांवें रॅलीचो निंदा करता की हे काँग्रेसीक सबना. त्या काँग्रेसीन करप्शन म्हणटा तें हाडिल्लें काँग्रेसीन गोंया भितर. तांचे सगळे जे लिडर आसात ते करप्शनाक गुंतिल्ले आसात. करप्शनाक गुंतिल्ले आसात त्या कारणां भितर हांव बाबू कवळेकराक चड जिम्मेदार करता. कित्याक बाबू कवळेकर ऑपोजिशन लिडर आसा आज काँग्रेसीचो, आनी बाबू कवळेकर हे करप्शनाक सामको डीपली बुडिल्लो आसा. बाबू कवळेकर ऑपोजिशन लिडर आसा तो, तेणे काँग्रेसी टायमार ITC कंप्लिटली चोरून खाल्ली आसा. आनी आयज म्हाका दिसता की बाबू कवळेकर SS जो पळय आसा तो इतलो वाडिल्लो आसा. आज ताजे कडेन लग्जरी गाडयो कितली आसात, बंगले बांदल्यात, केरळात जमीन घेतल्या. हो पयसो खंयचो? ताका उलोवपाचो कसलो अधिकार ना बाबू कवळेकराक करप्शनाच्या विरोध. हो पयसो आमचो लोकांचो पयसो खाऊन तो आज आपल्याले राज्य चलयता, आपल्याले घराची राज्य चलयता, फॅमिलीची राज्य चलयता. तुमकां अधिकार ना करप्शनाचे उलोवपाक. दिगंबर कामत ताजे मायनिंग स्किमा भितर गुटिल्लो आसा. तो खंयच्या तोंडान भाशण करता काल. वळी तुम्ही काशावांचे हे केल्या, रॅली काडल्या. म्हाका दिसता तुमी ते सगळे आमदार काँग्रेसीचे ते काशावांत येवन तुमी जमनी दफन जावंक जाय. आमच्या गोंयकारांक तूं दिशाभूल करनाका. गोंयकार दिनाका की आमी तुमी करता तें पळयतले म्हणून. तुमी लोकांची दिशाभूल करता, आमी तुमची निंदा करता. शिवसेना अल्टिमेटम दिता की बाबू कवळेकराक ऑपोजिशन लिडराक की आमी जे केप्यां भितर तुजी रोड नात, रस्ते नात, ज्यो गरजेच्यो वस्तू नात थंय नजर घाल, नाल्यार आमी हंगर स्ट्रायक करपाचे आमचे प्रयत्न हा. 1 मिनिटाचो टायमींग आमी बाबू कवळेकार दिता. तशेंच म्हाका दिसता बांबोली हांव गेल्लो पयर, हांव म्हणटा BJP सरकार बरो. 70% काँग्रेसीन करप्शन केल्लें, 30% BJP सरकारीक करप्शन केल्लें आहा. बांबोली हांव म्हज्या फ्रेंडाक खबरी गेलो जाल्यार पेशंटाक न्हिदपा सारकी बेड नात, पेंट गेला, लायट पेटनात, पेशंटाक बरें दवरपाक तेजे कडेन नर्स नात. एक पेशंट सिरियस थंय आसा, रक्तान पडटा, तेजे कडेन वचपाक मुखार ते कामां लोक आहा ते येयना. ते म्हणटा 2 जाल्ला, 2.5 जाल्ला. तो पेशंट एकटोच आहा, रक्तान थंब पडटात. हे म्हणजे दोळ्यांनी हांवें पळयल्लें आहा. हांवें स्वता वचून रिक्वेस्ट करून आपोवन हाडून ताका एडमीट केल्लो आसा. कितें पळयता तुगेलो विश्वजीत राणे, ते लोकां दिशाभूल कर, लोकांक ट्रिटमेंट सारकी कर. तुमी आमची कुस्तार अमेरिका वचून ट्रिटमेंट घेता. गोंयचो आमचो मुख्यमंत्री हो कोणाचो पयसो? फ्रांसीस डिसोजा कोणाच्या पयशांचेर अमेरिके वचून आयलो. आज मडकयकर दिल्लो आहा. हो सगळो जनतेचो पयसो. आमी जाणता हे पयशे दितात, आमी लोक हे पयशे काडटात टॅक्साचे, आनी तुमी वचून आमची कुस्तार मोज मारतात. आनी आमी वचून ते बांबोली न्हिदपाचे मरपाक. आमी कोण अमेरिके व्हरपाक ना. पर्रीकर लोकांची दिशाभूल करता. हांव सांगूंक सोदता एक यूथ म्हणून, एक हांव शिवसेनाचो अध्यक्ष म्हणून सावथाचो, तूं हे कितें करता तें तुकाच भरतलें. जातली बेगीन रिजायन दी, सरकार डिजॉल्व कर, रिएलेक्शनां कर, आनी आमची तुका शिवसेना तुकाय दाखोवन दितली की आमची कितली सीट आमी शिवसेना गोंया हाडूंक सोदता ती. म्हजी मागणी आसा सबंद जनते कडेन. शिवसेना गोंयच्या लोकां खातीर वावुरता. गोंयकारांची पार्टी सबंद जातीच्या लोकांक घेवन आतां आमी गोंयांत कार्य चालू आहा. धन्नाकात की शिवसेना न्हिदिल्ल्या, शिवसेना एक जागृत पार्टी जाल्ली आहा गोंया भितर. आज काँग्रेसी आमचो भंय आसा, BJP आमचो भंय आसा.